दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर पेटिल्ली कीड आतां गोंयांतय पेटिल्ल्याची पळोवपाक मेळटा। नीट पेपर लीक प्रकरणा संदर्भात गोंयांत लेगीत बोवाळ चल्ला। भाजप आनी काँग्रेस हांचे मदले आरोप प्रत्यारोप गोंयांत परतून वाडत आसा। भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाणें राहुल गांधी आनी विरोधकांच्या निशेधाचेर टिका केली। ताका जाप दितना काँग्रेसीन भाजपाच्या निशेधाक लक्ष करून सैमान न्याय केला अशें सांगलें। मजगतीं काँग्रेसीक वेगळो कायदो आनी भाजपाक वेगळो कायदो आसा वय अशें म्हणत पत्रकारांनी मामलेदाराचेर प्रस्नांचो पावस केला। चिखले रहिवाशी वाठारांत वेवसाय करपी बेकायदेशीर कायमस्वरुपी विक्रेत्यांक काडचे अशी मागणी चिखलेच्या लोकांनी केल्या। निश्चित केल्ली जागा फकत हातगाड्या खातीर आशिल्ली, पूण जायत्या विक्रेत्यांनी ह्या सुवातेर कायमची बांदकामां उबारून रहिवाशांक असुविधा निर्माण केल्या अशें लोकांचें म्हणणें। टीजिंग टॅक्सीचे बेकायदेशीर पार्किंग, उक्त्या सुवातेर हळशीक करप, कोयराच्यो राशी हे विशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। हाका लागून थळाव्या लोकांक सुरक्षेचो आनी नितळसाणीचो हुस्को निर्माण जाला। गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्टा सावन सुरू जातले। हे अधिवेशनाचो काळ मागीर थारायतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। दुसरे वटेन नीट परीक्षे विशीं विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या आंदोलनाचेर मुख्यमंत्र्यान प्रतिक्रिया दिला। ही परीक्षा पुराय देशांत सुरळीतपणान जाली। परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकताये संबंदीत आशिल्ल्या हुस्क्याची दखल केंद्र सरकारान घेतल्या अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। सरकारान बायोडिझल पॉलिसी अप्रूव केल्या। बायोडिझल म्हणल्यार कितें? घरांनी, दुकानांनी म्हणजे रेस्टॉरंटांनी जे कुकिंग ऑयल वापरतात ते एकदां उकळले उपरांत ते परतून वापरप नासता। ते एकदां उकळी आयली ते उडोवपाचे आसता। ते ऑयल सरकार कलेक्ट करतले, एक एजन्सी नेमतले, ते कलेक्ट करतले आनी त्या तेलाच्या पासून बायोडिझल करतले। ते फ्युअल म्हणून मागीर खंय तरी यूज करपाक सरकाराक मेळटले। सद्याक बायोफ्युअल हे एक्सपोर्ट जाता, तातूंतल्यान भरपूर येणावळ सरकाराक येता। तर बायोफ्युअल करपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला। एक बेस बरो निर्णय, एक 5 म्हयन्याच्या गॅपी उपरांत सरकारान घेतलेलो आमकां दिसता। हे बायोफ्युअल जे आसा ते जर यूज जर केले जाल्यार पोल्युशन कमी जाता अशें म्हणटात। आनी हे जे कुकिंग ऑयल जे आसता जे परतून परतून वापरचे ना अशें जर जालें जाल्यार लोकांची भलायकी बरी रावतली। हे दोशी सायडीन हातूंतल्यान फायदो आसा। भारतीय नौसेनेन आयज INS मालवण ह्या युद्ध नौकेचे ताफ्यान आपले समावेश करून घेतलो आसा। ही युद्ध नौका आसा जी पाणबुडे आनी जे समुद्र किनाऱ्याचेर वा शत्रू जे येतात तांचेर रोख करपी सगळ्यांत सशक्त अशी ही युद्ध नौका आसा। आनी हे बोध चिन्ह हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वाघ नौक हे केल्ले आसा। मालवण ही जी पयलींची युद्ध नौका आशिल्ली तिच्या बदलान ही दुसरी अधिक सशक्त अशी युद्ध नौका आता नौदलांत सामील जाल्या, जी कोस्टल बेल्टाचे आमच्या संरक्षण करतली।